योनेक्स सनरायज ऑल इंडिया सिनियर रँकिंग बॅडमिंटन सर्त हांगा पेड्याच्या इंडोर स्टेडियमात सुरू जाल्या. ह्या सर्ती विशीं चड म्हायती दिवपाक आमच्या बरोबर आसात गोंय बॅडमिंटन संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर आणि सचिव संदीप हेबळे. ही स्पर्धा हाका आमच्या एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपाची सिलेक्शन ट्रायल 2 टुर्नामेंट, एक बेंगलोर आणि गोंय आसा. हातूंतलेच वांगडी जे खेळटा तातूंतलीच एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपाक सिलेक्शन जातले म्हणून हाजें चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी पार्टिसिपंट्सूय मेन स्ट्रिमांतले सगळे प्लेयर हांगा येवं, कित्याक प्रत्येकाक दिसता इंडिया रिप्रेझेंटेशनाक चान्स आसतलो म्हणून आपल्याक. गोंयान आतां ह्या टुर्नामेंटाक म्हाका दिसता एक रेकॉर्ड एंट्रीज आयल्या. गेल्या फावट थोडे दीस पयलीं बेंगलोर टुर्नामेंट जालो आनी थंय खूब एंट्रीज आयल्ल्यो, पूण ताजे पेक्षा गोंयान आमकां चड आयल्यात बिकॉज पीपल लायक टू कम टू गोवा. सो ह्या कारणाक लागून गोंयान आमकां एक रेकॉर्ड एंट्रीज आयल्ल्यो आसात विच इज मोर दॅन 1100. आनी इंडिये भितर चडशे टॉप प्लेयर्स आर प्लेइंग हियर. इफ यू लीव असायड इंटरनॅशनल प्लेयर्स who are more trying for they are more now focused on Olympic qualifying. म्हणून they are not coming here to go for the Asian badminton championship. पण ते सोडले टॉप 5 या 6 इंटरनॅशनल हे सोडले. साई प्रणीत, श्रीकांत, सायना, सिंधू, सात्विक, चिराग हे 7-8 जाण सोडले जाल्यार जवळ सगळेच इंडियाचे टॉप रँक आयिल्ले आसा. नंबर 1 जो ह्या टुर्नामेंटाक आसा आर्यमन तांडन तो आयिल्लो आसा. तशेंच 2, 3, 4, 5 जे आसात. सिरील वर्मा आसा जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 आशिल्लो. किरण जॉर्ज आसा हू इज अ व्हेरी अपकमिंग टॅलंट. सो अशे आनी विमन्स सेक्शनान मनीषा आसा जे हू वन डबल क्रावन इन बेंगलोर, डबल गोल्ड मेडल्स. मागीर आमची गोंयचीच तानिशा क्रास्टो आसा who is a very bright prospect, and very recently Pranjal Chimulkar, she was there. And other than that Anura is also there. Anura is, we are expecting a good performance from Anura. आमकां थोडे जे स्पॉन्सर स्पेशली फोमेंतो ग्रूप, प्रुडंट जावं थोड्यांनी आमकां हें केलां. देर आर इंडिविज्युअल प्लेयर्स ऑल्सो हू हॅव बीन हेल्पींग अस. आमकां दिसता कितें सिंधू सायना खेळटा आनी जिखता ताजे पेक्षा ताजो एफर्ट ताज्या फाटल्यान कितलो आसा तो येवन पळयलो काय ना. आमच्या गोंयच्या प्लेयर्सांकूय प्रोत्साहन मेळटात म्हणजे बाबा आमकांय पळोवपाक कोण लोक येवंक आसात म्हणून. म्हाका दिसता लास्ट असो व्हडलो इव्हेंट इन सिनियर कॅटेगरी आमी 2008 केल्लो. आनी आफ्टर दॅट आफ्टर अ गॅप ऑफ 12 years आमी इतलो मेजर चॅम्पियनशीप इन सिनियर लेवल करतात. सो दीस इज ऑल द गोवन प्लेयर्स अँड फॅन्स आनी जे बॅडमिंटन लवर्स आसा दे हॅव टू कम टू वॉच इंडियाचे टॉप प्लेयर्स इन ॲक्शन.